डिस्पाइट रिलोकेशन म्हणजे टॉपिक वेरी कृष्ण लीला वेरी उल्लोचक प्रयत्न करता. अशी कृष्णा बलरामा आणि समस्त गोप बालक गोकुलांतू मस्त खुशींतू इनिशियली असता ती. त्याच्यानंतर एका वैरी एक राक्षस अटॅक करता असता तांकां आणि त्यांनी तांकां मस्त बाद येता असता. अशी पूतना येता, तृणाव्रता येता, मागीर नलकुबेरा आणि मणिग्रीवा नलकुबेरा तांगेले समेत ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ जाता. ह्या पुरा पळताना गोकुलान तशेल्या पुरा मलगड गोपी तांकां पुरा मस्त बेजार जाता. तांकां पुरा मस्त आलोचन जाता की कशी आमगेल्या चेडवाक एस्पेशली कृष्ण आणि बलरामाक इतले ತೊಂದ್ರೆ जातास. एका वेळी एक राक्षस येऊन तांकां ತೊಂದ್ರೆ करतास ती. तशी कसं पुणी हक्का सोल्युशन दिवका म्हणून सांगून तांणी पुरो जण ಒಟ್ಟು जाता ती. अशी ಒಟ್ಟು जावन चर्चा करू सुरू करतात की आम्ही कसन करचे तगुनू ह्या अशी राक्षसाला ತೊಂದ್ರೆ पुरा आमका उणी जाता म्हणून. तेन्ना नंद कृष्णाला आणू नंद बाबा असता आणि तांगेले भाव उपनंदा म्हणून तांणी समेत असता ती. उपनंदा त्यांनी मलगड असता ती आणि त्यांनी तांकां मस्त एक्सपिरियन्स असता आणि त्यांनी समस्त उपस्थित जनांतू त्यांनी थोडं हेड असता ती. त्यांनी उल्लोच सुरू करतात की कशी आमगेल चेडू कृष्णाक कशी पूतन येवन विष दिवून ट्राय केली. मागीर हरील दये तगुनू आमगेल चेडू कृष्णाक कसं जायनी. मागीर तितल्यान तुची तृणाव्रता म्हणून एक राक्षस समेत येवन कृष्णाक उक्कोळ्ळू आकाशारी वेल्ले. जाल्यार ताजे नंतर समेत हरीन आमकां भगवान हरीन आमगेल कृष्णाक रक्षण केलें. त्या तृणाव्रता म्हणजे राक्षस पत्रार पोवनू ताजे जीव सोडले. अशी जाता जाता आतां रिसंट अंतू समेत आमगेल चेडू कृष्णा एक दोनी रुक्का मध्य वताना ते रूक पोवनू ताचे तगुनू देवल दयेंतू कृष्णाक वापस कसने जायनी. अशी कृष्णाक नाजाल्यार वर्लेले गोप बालकाक कसने जाल्लारी आमकां ह्या पळोवन आश्चर्य जातवे म्हणून पुरो जनकू क्वेश्चन करता उपनंदा. मागीर तो सांगता की पदे पदे अशी ತೊಂದ್ರೆ जातास, अशी भयानक घटन जाता सांगा. ह्या पुरा आमकां पळोवन आश्चर्य जाता ना. तशी मिगेले अभिप्राय कसं म्हळ्यार आमी हे गोकुल सोडून आमी एक असल जागेर वचाक, त्या जागेर थोडे ನೆಮ್ಮದಿಂತೂ संतृप्तींत आमी आशा म्हणून सांगता. ह्या अशी सांगितलं तेन्ना समस्त उपस्थित गोपगणतही त्यांनी समेत वै ह्या जागेर मस्त आमगेल कृष्णाक बलरामाक मस्त ತೊಂದ್ರೆ जातास. तशी आमी ह्या जागेर आसची नाका, आमी विंगड जागेर वचा म्हणून तांणी समेत ओपून घेता ती. तशी उपनंद सांगचे सुरू करता की हांग तुगून थोडे दूर एक वन आस, चंद वन ते वृंदावन म्हणून. त्या वनांतू त्या वन यमुना नदीला तटावेर आस आणि त्या वना लागीं गोवर्धन गिरी समेत पर्वत आस, हिल आस. तशी ह्या वनांतू आतां मस्त सणू सणू झाड हरप्स पुरो चिगरता आसा ती. आमगेले गाय वासरे समेत आमी आरामेर थंय चरोवन आमी संतृप्तींतू आमी कोणाले बाद नाशी थंय आसचे जाता. तशी आमी पुरा आमगेले बैलगाडींतू आमगेले कितले सामान जाता तितले आमी घान घेनू गाय वस्त्राक पुरो घेवन घेनू आमी आतांची आमी इमिडिएट जावन आमी गोकुला तगून वृंदावना भायर सरया म्हणून पुरा गोपजनाक सांगता. पूरा गोपजन गोपीस पूरा ते आयकून तांगेले वापस तांगेले घरा वचून तांगेले सामान तांगेले गाय वस्त्र तांकां पुरो घेवन बैलगाडींतू वचेक सूर करता ती आणि तांणी गोकुला तगून वृंदावना पावता ती. अशी वृंदावना पावताना कृष्ण आणि बलरामाक वृंदावनाचे सुंदर दृश्य पळोवन तांकां मस्त खुशी जाता. यमुना तटा वैरी वचून तांकां मस्त संतृप्ती मेळटा. गोवर्धन गिरीक पळोवन तांकां मस्त खुशी जाता. अशी त्यांनी वृंदावना वचून सेटल जाता ती. मागीर पळयता पळयता कृष्ण आणि बलराम थोडे व्हड जाता ती. व्हड जावन तांकां वस्त्र चरोवचे काम तांकां आतां
मेळ नासता, इन्चार्ज मेळ नासता वास्त्रुचेराचे. ह्या काफ्स पुरा मस्त सणू सणू असता ती तशी ह्या सणू सणू काफ्साक कृष्णा बलराम वरल गोपजन घेऊन घेऊन विंगड सणू सणूची वन आवಚ್ಚक सुरू करता ती त्याच्या अशीची गेल्तना एक दिवस यमुना तटावैरी वास्त्रुचराचक वचन असता ती तदना वत्सासुरा म्हणून एक राक्षस एक ಕಾಫ್ ಏಕ್ ವಸ್ರಲ ರೂಪಂತು ಇವನು ವರ್ಲೆಲ ಕಾಫ್ಸಲೊಟ್ಟು ಇವನು ಮೇಳ್ಮತ್ತ अशी ह्या वत्सासुरा म्हणजे राक्षसाक कंसान वरल राक्षसा कशी कंसान पेटून असतं तशी ह्या वत्सासुर राक्षसाक समेत कंसान पेटून असता कृष्णाने बलरामाला वध करू म्हणून अशी ह्या राक्षस वस्त्राला अवतार घेऊन ಏನು ರೂಪ घेऊन ಏನು ಬರ್ಲಲ್ಲ ಕಾಫ್ಸಲೊಟ್ಟು ಅಶಿಲ್ತದ್ನ कृष्णाक ह्या विषय कळता कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम तसे आमगेले सर्व कारण कृष्णाक कळतं की म्हळ्यार डेफिनेटली कळण असतं की ह्या राक्षस आमक बाद दिवचे म्हणून वस्रल रुपारी येऊन आमगेले काफसा ओಟ್ಟು सेरून घेतला म्हणून तशी कृष्णा बलरामाक सूचन देते की पळ अशी एक राक्षस वस्त्राल रूपांत आयला आम्ही हाका थोडं पळोवंक घेवया म्हणून बलरामा आणि कृष्ण सायडा वता ती आणि हगूर आवाज करून अशी त्या राक्षसाला वता ती त्या वत्सासूर म्हणजे राक्षसाला वता ती तशी राक्षसाला वचून कृष्ण हगूर त्या राक्षसाला त्या वस्त्र राक्षसाला वचून ಕೃಷ್ಣಲ್ ಕೋಮಲ್ ಹಾತಂತೂ ತ ವಸ್ರಲ ಪಾಯಿ आणि बाल धरनु उक्कोळनु गुंडोन एक रुक्क वेरी उडोन घालता कृष्ण त्या वत्सासुर राक्षस त्या रुक्का वैर वचून पोणू ऑलमोस्ट त्या राक्षसाला जीव वचन असता त्या रुक्का तुग्गू ನೆಲ ಪೋಣು त्या राक्षस जीव सोडता अशी ढब म्हणून पोणू जीव सोडतना गोपबाल आशिल कृष्णाला मस्त क्लोज गोपबाल पुरा जन येऊन तांक खुशी जात की कृष्ण कशी वीर्यत दाखवून तांका पुरा रक्षण केला म्हणून तांक मस्त खुशी जाता तशें तांणी येऊन कृष्णाक पोटोंग घेता ती आणि कृष्णाक होगळस ती कृष्णा तू ना जाल्यार आमकां कशें जाता आशिल्लें तुगेल तुगून आज आमी इतली खुशीर आसा ती आमी खंय गेल्यार तू येऊन आमकां मस्त रक्षण करता इतलं सुलभ री इतलं आसानी री तू आमकां रक्षण दिता म्हणून सांगून मस्त खुशी त्यांनी आदान प्रदान करता ती आणि आकाशार समेत आशिल्ले देवी देवते फुल्ल अभिषेक करता ती कृष्ण आणि वरलाल गोपबालकाक आणि कृष्णाल गुणगान करता ती अशी कृष्ण आणि बलराम समस्त ब्रह्मांड पालन करचे कृष्ण आणि बलराम आमगेले वृंदावनांतू वस्रेक पालन कन्येनु प्रति दिवस सकाळी संजय वस्रेक पालन कन्येनु खुशी वरल गोपबाललोटू खेळणू करणं असता ती अशी जत्ता असताना अनेक दिवस कसं जात म्हळ्यार यमुना तटवैरीची वस्रक पुरा थोडे ताण जाता म्हणून आणि यमुना नदी लगवता ती वस्र पुरा उद्द पिवचे सुरू करता ती गोपबाल समेत कृष्ण आणि बलराम समेत यमुना नदींतू देवनु उद्द पिवचे सुरू करता ती अशी उद्द पिवून तांगेला ताण पुरा ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಜಲ್ತೆನ್ನ ಆತನಿ ವಾಪಸ್ ಇವನು ತಟವೇರಿ ಯಮುನಲ್ ತಟವೇರಿ ಬೈಸುನು थोडे आरामेरी खेळणू करणं असताना आतनी पळयतत की दूर तुगुनु अनेक होड पक्षी राक्षसले रूपांत आशिल्ले पक्षी तांगेले कडे येवचे सुरू जाता ह्या पक्षीले वर्णन अशें म्हळ्यार पक्षी एक होड गुड्डाचे पीक कशें असता त्या पीकाल तितले होड तेजे रूप असता भयानक असतं ह्या पक्षी राक्षस पक्षी नाव बकासुरा म्हणून ह्या बकासुरा तांगे लागी अशी येवची पळोवन समस्त गोप बालक पुरा भिवून वता ती त्यांनी कृष्णा पळोवचे सूर करतात की हत्त कृष्ण कसं नाही करता म्हणून त्यांनी हेकड तेकडे कृष्ण बलरामाक पळोवच भितरी त्या बकासूर म्हणजे राक्षस बेग्गी धावन येवन कृष्णाक तेजे कोक्केंतू उक्कोळ्ळू कृष्णाक गीळ सोडता समस्त गोप बालक हे
लीला पळोवन पुरा भिवन वता ती. आमगेल कृष्णाक हेकड तेकड पळोवच भितर कृष्णा गीन घाल्ले. आता कसं जाता आमगेल कृष्णाक कोण पळोवंक येता आमगेल कृष्णाक म्हणून तांणी फुल्ल मस्त योचनेंत आसता ती. तितल्यांत कसन जाता म्हळ्यार कृष्णा त्या अ, अ, बकासुरा कृष्णाक गिळतना त्या बकासुराले गळंतू मस्त उज्जे उसूर जाता. मस्त हुरी हुरी जे उसूर जाता. आणि ताक तडसूच जायना. ह्या कसन म्हळ्यार त्या हीट कृष्णाले एफल्जन्स आसुगुनू त्या हीट जनरेट जाता तशी त्या हीट त्या बकासुराले गळंतू ताक तडवूच जायना. तशी ते बकासूर कसन करता ಕುಕ್ಕೆ ತಗುನು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯರ್ ಉಕ್ಕೊಳ್ನು ವೈರ್ ಉಕ್ಕೊಳ್ನು त्या कोकेंतूची कृष्णाक चुचून चुचून कृष्णाक मारका म्हणून ताको हे ट्राय करता प्रयास करता. अशी कृष्णाक उकळतना वापास कृष्ण त्या राक्षस बकासूर राक्षस समेत लेखतकी कंसान पेटोवन आसता तांकां कृष्ण आनी बलरामाक मारूक म्हणून ते लेखतकी हे कृष्ण आनी बलराम इतले सानू चेडूळ म्हणून त्या राक्षस लेखून आसता. जाल्यार कृष्णा अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक कृष्णा आसानी कशी एक चरड सान चरड कशी एक तण दोन भाग करतकी तशी कृष्ण आसानी रीते बकासुराक धरनू त्याचे कोक्केंतू दोन्ही कोक्क धरनू दोन्ही त्याचे बीका दोन्ही भाग करनू आरामेरी त्याचे जीव काणगलता. अशी कृष्ण अ, अ, ಗೋಕುಲ ತಗುನು ವೃಂದಾವನ ಐಲಲ್ ನಂತರ ಸಮೇತ मस्ती सकड डिस्टर्बन्सेस वापस वापस येत असता जाल्यार आमगेल कृष्णाक कसने कसने फरक पडना. कृष्णा आसानी री मस्त आसानी री हे असा सकड राक्षसाक राक्षसाला जीव काडटा. आणि गोप थंय उपस्थित आशिल्ले गोप बालकांक हे पळोवन मस्त खुशी जातात. आणि ॲट वन पॉयंट तांणी लेखून आसतात की आमगेल कृष्णा आनी आमी कृष्णा पळोवचे जायना म्हणून. वापास कृष्ण भायर येवन त्या राक्षसाल वध केले तेन्ना तांणी पळयतात की कृष्ण कसा जाय करत. कृष्णा आमगेल मध्य आस एक फ्रेंड जावन जाल्यार आमगेल कृष्णाल पावर मस्त इमेन्स कसा जाय ते करत म्हणून. अशी वापास त्या गोप बालपुरा वचून कृष्णाक मस्त होगळसिता ती कृष्णाक पोटोंग घेवन आलिंगन करता ती आणि कृष्णाल मस्त गुणगान करता ती. आणि आकाशान समेत आशिल्ले समस्त डेनिजन्स अश्विनी देवते तांणी पुरो जणू फुल्ल अभिषेक करता ती. आणि विंगड ड्रम्स बगल्स आणि शंख पुरा बाजूचे सूर करता ती ह्या ओकेशन सेलिब्रेट करूक. तदनंतर समेत कृष्णाला वर्लले गोप बालक तनी वापस घरा वचून कृष्णाला ह्या लीले तांगेले आनम्माक संग सूर करता ती. अशी कृष्णाल बग्गे कृष्णाल नाम रूप गुण लीले सांगता सांगता तांक मस्त खुशी जाता. आणि ऐकत आशिल तांगेल आनम्मा समेत गोप बालकाला आनम्मा समेत मस्त मस्त संतृप्ती मिळता. नंद बाबा आणि वर्लले मलगड गोपीस तांणी कृष्णाला लीला ऐकून तांकां कसन तांगेल्या जिवनान कसन दुःख आशिल्लें थ्री फोल्ड मिजरीज म्हणून कसन सांगता ती आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ह्या पुरा पेन कसन मिजरीज तांकां विसरून वता. आणि तांणी मस्त संतृप्ती ऐकता ती. आणि पुन्हा पुन्हा तांणी ऐकूचे वापास वापास त्या गोपबालक ह्या काणी म्हाका वापास सांग आणि कसन जल सांग कृष्ण खंय गेल्ले कंच राक्षसाल वदन केल्ले वापास सांग म्हणून निमगून पदे पदे तांणी ऐकूचेक तांणी डिझायर व्यक्त करता ती. आणि अशी तांकां मस्त संतृप्ती मेळटा कृष्णाला नाम रूप लीला आणि गुण ऐकून. अशी आम्ही गोपी गीतेन समेत आम्ही ऐकत होती. तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना. ह्या मेटेरियल वर्ल्डान तू इतले मिजरीज आहेत की आम्ही त्या मिजरीसान तू बुड्डून आम्ही पुरा आमगेल जीवन मस्त टापून वचून आसता. जाल्यार हाक सोल्युशन कसं म्हळ्यार आम्ही कृष्णाले नाम रूप गुण लिले बगे कितले कितले आम्ही ऐकत ती तितले आमकां
तप्त जिवनातून आमकां मुक्ती मेळटा आणि आमकां मस्त संतृप्ती मेळटा. 5000 वर्ष पुढे ನಂದಬಾಬ आणि वरलेले ಗೋಪ ಗೋಪೀಸ್ कशी गोप बालकाल कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ऐकून तांकां कशी संतृप्ती मेळटशील की आतांय आमी श्रीमद भागवतम एस्पेशली कृष्णा बुकाचे कृष्णाले नामरूप गुण लीला ऐकून आमकां मस्त संतृप्ती मेळटा आणि ह्या तप्त जिवनातून आमकां मुक्ती मेळणं आमकां मस्त आनंद मेळटा. अशी कृष्ण आणि बलराम गोकुलातून वृंदावना शिफ्ट झाल्यानंतर समेत तांगेले वरले अनंत अनंत तांगेले लीले दाखोवन आम्ही आम्ही समस्त जन तांगेले लीला ऐकून तांकां अट्रॅक्ट जावका म्हणून तांगेले पास्ट टाइम्स पुरा आमकां दाखयता. कृष्ण बलराम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.